बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन म्हणजे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आज आमचे मदें हांगा उपस्थित आसात म्हणजे वयश्री संतोष लोलयेकर, तशेंच धीरज गांवकर, तशेंच आमचे दीपक कोमरपंत आसात। आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जो विशय सांगपाक सोदता तो म्हळ्यार बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान फाटलीं 2 वर्सां आमी की श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही, सबंद गोवाभर दीन दुबळ्या अशा गरिबांक घर बांदपाचे म्हणून जो प्रयत्न आमी संकल्प केल्लो तो आमी फुडें व्हरत आसा। आनी गेले साधारणचे 2 वर्सां ते पळयत जाय तुमी की पयल्या रावंडाक आमी 20 घर दिली आनी त्या वेळाचेर लोकसभेचे स्पीकर आमचे माननीय ओम बिर्लाजी हजर आशिल्ले, गोंयचे मुख्यमंत्री हजर आशिल्ले आनी त्यांच्या उपस्थितीत 20 घरांक दिल्ली आनी त्यानंतर आमी दुसऱ्या लॉटांक परत 20 घरांक दिली। आज आमी तिसऱ्या लॉटांक जे आसा आमी 30 घरां दिवपाचो कार्यक्रम आमी करता आनी 30 घरां दिवपाच्या निमित्तांतल्यान आमी 23 ऑगस्ट बरोबर 3 वरांचेर की कला अकादमी पणजी हांगा की श्रमदान अधिवेशन जे आसा हें करून घेता आनी त्या अधिवेशनाक आमी 30 घरां ज्या दीन दुबळ्या अशा लोकां खातीर जी आमच्या कार्यकर्त्यांनी स्वयंसेवकांनी घरां बांदली त्या घरांचे चावे आमी दिता। त्या अनुशंगान म्हणजे श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट कितें आसा आनी कशा तरेन ह्या कॉन्सेप्टान सामाजीक तत्वाचेर घरां बांदली वता आनी कशा तरेन सामाजीक तत्वाचेर अनेक श्रमदान मोरये कशे तरेन काम करता हे सगळें सविस्तर गोंयकारांक कळचें म्हणून आमी फाटले साधारणचे 1-2 म्हयने अथक परिश्रमांतल्यान संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंत, धारबांदोडा पासून मुरगांव पर्यंत जे आसा जे समाजाशी संवेदनशील अशें जी व्यक्तिमत्व आसा, जी आर्थीक दृश्टिकोनान सदन आसा, वैचारीक दृश्टिकोनान सदन आसा, अशा सगळ्या लोकांक आमी ह्या अधिवेशनाक आपयता आनी ह्या अधिवेशनाच्या निमित्तांतल्यान हो पूर्ण कन्सेप्ट जो आसा तो संपूर्ण गोंयच्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावचो आनी तो संदेश दिवपा खातीर आमी हें अधिवेशन करता। आनी ह्या अधिवेशनाक की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हजर आसतले, तशेंच आमचे भारत सरकाराचे ट्रायबल वेलफेअर मंत्री, राज्यमंत्री दुर्गादास मोहिती हजर आसतले आनी गोंय सरकाराचे अनेक मंत्री, आमदार आनी संपूर्ण गोंयभरांतल्यान जे आमचे वेलविशर आसा, चिंतक आसा ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले। तुमकां ह्या विशय ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक आमी सोदता की श्रमदान हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो वेगळो अशें कितें कांय न्ही, तो जुने पद्दतीन आमचेर जे ग्रामीण भागांतल्या लोकांचेर जो एकंदर जो एक संस्कार आशिल्लो, जे एक आमचे कल्चर आशिल्ले, गांवचें गांवपण, मनीसपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची संकल्पना आशिल्ली आनी त्या आदाराचेर लोक समूहान जे जीवन जगताले आनी तातूंत एक नारो आशिल्लो आपुणूय जगात आनी आमकां सगळ्या गांवांक जगयात अशा प्रकारची संकल्पना त्या वेळाची आशिल्ली आनी एक स्वतंत्र अशें एडमिनिस्ट्रेशन करताले, तातूंत लोक सुखी समाधानी रावताले। आतां तोच संकल्प जो आसा, तोच विचार आसा, तोच कल्चर जो आसा की परत रिवायज करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी प्रारंभ केला आनी त्या प्रारंभांतल्यान आमकां यश मेळिल्लें आसा। काणकोण म्हालांतल्यान आमकां जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स रजिस्टर जाल्ले आसा, प्रयोळ सांगे ह्या भागांतल्यान आनी 500 व्हॉलंटियर्स रजिस्टर जाल्ले आसात। फुडल्या ह्या अधिवेशनाच्या ज्या संकल्पनेंतल्यान आमी फुडल्या पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आसा ती संपूर्ण गोंयभरांतल्या 12 तालुक्यांत आसा न्ही, फुडल्या काळांत 5000 व्हॉलंटियर्स ह्या श्रमदानाचे उबे करप आनी तातूंतल्यान ह्या बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान दीन दुबळ्या गरीब मनशाची सेवा करपाचो असो एक संकल्प आमी सगळ्यांनी घेतलेलो आसा आनी तो ताजें एक्सपान्शन जावचें, ताजें लोकांक ताजें म्हत्व पडचें, ताजें कन्सेप्ट लोकांक पडचो ह्या दृश्टिकोनांतून आमी येता त्या 23 तारखेक कला अकादमीक
बरोबर 3 वरांचेर आमी हे अधिवेशन घालता. त्यामुळे हांव सगळ्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमचे संपूर्ण गोंयभरचे की जे लोक श्रमदानाशी संबंधित आसा, बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाशी संबंधित आसा, जे लोक आमकां आमच्या विचाराचे संबंधी आसा, अशा सगळ्या लोकांनी त्या अधिवेशनाक येवचें अशा प्रकारची विनंती ह्या वेळाचेर हांव करता.